बिरेस्तार जाल्ले समारोप सुवाळ्यान 37व्या राष्ट्रीय खेळांचो शेवट जातलो। राष्ट्रीय खेळा सर्तीत यजमान गोंयान 91 पदकां मेळोवन 9वे सुवातेर आपल्या सपनांची धांवपळ सोंपयली। ह्या खेळांत महाराष्ट्र 75 भांगरा पदकां सयत 220 पदकां घेवन पयल्या नंबरार पावलो। राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयच्या खेळगड्यांनी बरी कामगिरी दाखयतना पयल्या 10 सुवात मेळोवपाक यश मेळयलें। गोंयचे सेपेक टॅक्रो मोहिमेन सगळ्यांक प्रभावित केले आणि 6 भांगरा पदकां सयत 8 पदकां मेळयलीं। गोंय सेपेक टॅक्रोचो अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयच्या सेपेक टॅक्रो पंगडाक यशस्वी मोहिमे खातीर परबी भेटयली। आज तांकां वसत गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान तांचे भोवमान जायत आसात, कोण सत्कार करीत आसात। ज्या ज्या प्लॅटफॉर्माचेर हेचे फुडें सुद्दां तांचे खुबशे तांकां फेलिसिट करप जातले। प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार त्यांच्या भागांनी त्यांच्या गांवांनी तांकां सत्कार चालू आसतले। गतिके आयज ही सेपेक टॅक्रोचे आयज नांव वयर काडपाचें काम जें आसा तें आमच्या भुरग्यांनी केल्लें आसा। ही सगळीं भुरगीं सगळीं भुरगीं जे आसा प्रत्येक 12 तालुक्यांतलीं भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता, परबी दिता। आणि म्हाका सगळ्या भुरग्यांक सांगत दिसता, सगळे प्लेयर्स आहा आमची ते सांगत दिसता म्हाका की म्हाका आनीकय आमच्या सेपेक टॅक्रोक फुडें व्हरपा खातीर जे साई सेंटर हांगा येवचें, स्थापन जावचें अशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करतलो, स्पोर्ट्स मिनिस्टराक विनंती करतलो। साई सेंटर जर हांगा जेन्ना येयले काय तो भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाक नियमीत रुपांनी ते चालू उरतले, जेणे करून आनीक टीम आमची भक्कम जातली। आयज आमकां आमचे प्लेयर जे आसात गोंयचे भुरगे हेच्या पयलीं सुद्दां गेली अनेक वर्सां क्वॉलिफाय जावन कितें 8 भितर आसात। खुबशे फावटी त्यांनी नॅशनला भितर जावं ते फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस सुद्दां अशी खंय इंडियेक आयोजन जाता ते घेतले आसात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू।